पेडणेच्या तुये गावातल्या लोकांनी आपल्या वाठारात बिबटे भोवतात अशी कागाळ केल्यार बरेच दिसतले, पूण रान खात्याक बिबटो मेळोच ना। आयतारा फातोर्डेर बिबट्यान लोकवस्तीत घुसून एका पाळीव सुन्याचेर हल्लो केलो। आयतारा सकाळी 5 वरांच्या सुमाराक बिबट्यान एका घरात घुसून एका सुन्याचेर हल्लो केल्ल्यान तुया भंय पातळ्ळा। हे घडणुके उपरांत लोकांनी रान खात्याक कळयले। तांणी सापळे घातले, पूण बिबट्याक धरपाक अपेस आयले। थळाव्यांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण फाटल्या 5-6 वर्सां सावन ते भयाच्या सावटाखाला वावुरतात। तुये वाठारात बिबट्यान मनशांचेर आनी जनावरांचेर हल्लो केल्ल्याच्यो घडणुको घडल्यात। आमकां ऑन संडे आमकां अरावंड 9 o'clock सुमार आमकां एक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की एक घरान लेपर्ड येवन एका सुण्याक अटॅक केला। सो इमिजिएटली हांवें म्हज्या स्टाफाक फर्स्ट दिलें की तूं विजीट करात थिंगा आनी ती सायड कमींग करात आनी पळयात थिंगा। आनी अकॉर्डिंगली म्हजो स्टाफ गेलो, म्हजो अरावंड फॉरेस्टर, फॉरेस्ट गार्ड आनी म्हजे रेस्क्यूअर आमी गेले थिंगा इमिजिएटली। आमी थिंगा पयले कुत्र्याक अटॅक केल्लो आसलो, कमींग केले थिंगा। आमकां कांय सायन्स अश्यो कांय मेळोंक ना, अशें जशी ती रेजिडेन्शियल ती ओनर आसली ती सांगता तशें आमी पळयलें। आनी जशी ते सुण्यांच्यो सायन्स आसल्यो त्यो अश्यो लेपर्ड्साच्यो एक वायल्ड एनिमल्स अशें दिसता, म्हणून आमी थिंगा इमिजिएटली पांजरो घातला आनी एक ताका एक बॅट म्हणून एक एज अ फूड ताका लेपर्डाक आमी दुसरे केजीन एक डॉग घातलेले आसा। आनी आमी आतां फॉर द लास्ट 3 days आमी कंटिन्युअसली आमी मॉनिटर करता थिंगा। पालयातल्या वाड्यार फाटल्या 5-6 वर्सां पासून तुये गांवांत बिबट्या वाघाची दहशत चालू आसा। माळ डोंगराचेर पयलीं जायती गोरवांची धाकटी वासरां किंवा म्हशींच्या वासरांचो ताणें फडशा पाडलेलो माळ डोंगराचेर, पूण त्याच्या उपरांत भर रस्तीन आतां फाटल्या कांय वर्सांक भर वस्ती म्हणजे वाड्याचेर येवन कुत्र्यांक सुद्दां ताणें येयल्ले आसा। जायती उदाहरणां आसात, खुबशे कुत्रे फाटल्या टायमार बेपत्ता जाल्ले आसात। सो फाटल्या कांय वर्सां पासून जी बिबट्या वाघाची दहशत आसा ती माळ डोंगरा पासून भर वस्ती पासून रस्त्यार सुद्दां लास्ट इयर पोरू पंचायती कडेन पारशाचो पणजी भुरग्याचेर अटॅक केल्लो बिबट्या वाघान। तेन्ना तेचेर तर भर रस्त्यारूच अटॅक केल्लो आनी तो कसो तरी बाबडो सुटलो आनी तो जखमी केल्लो ताका। पूण आयज तर आतां तर बिबट्या वाघान तर डायरेक्ट घरानूच घुसला, रेजिडेन्शियल घरान सकाळच्या 5:45 गेलो आयज। आनी काल सकाळी अंकलाच्या म्हणजे हयसून जवळ जवळ 2 किलोमिटर म्हणजे तुये गांवाच्या ज्युरिडिक्शनान फाटल्या 5 वर्सां पासून बिबट्याची दहशतीचे लोण माळ डोंगरा पासून भर वस्ती पासून रस्त्या पासून आतां घरान घुसलेले आसात। आनी ही दहशतीक वातावरण आतां सुद्दां हे असले जे सुणयांतले जे काय ज्या घरान घुसला तांकां एक भंय पडला की परत सांजे येतलो काय। आमचे प्रॉब्लेम कितें, आमची भुरगीं चारूय वाटांनी आमची भुरगीं आहा, सायकोपाच्या सकयल आमची भुरगीं, वयर आमची भुरगीं धाकटी भुरगीं आहा, ते सायडीन आमची 1 शेजारीची भुरगीं आहा। डेव्हलपमेंट म्हणटा, डेव्हलपमेंटूय करूंक जाय, पूण मनशाचेंय चिंतूंक जाय, जनावरांचेंय चिंतूंक जाय। हें न्हू की सगळें सोडून दिली मागीर मनशां खाया तुमी, तें जायना न्हू। भुरगीं आमकां आतां टेन्शन पडलां, आमी भायर सरपाची की। गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, मनीष परब आनी निखिल जल्मी।